वास्को डेव्हलपमेंट झाला, चिखली हॉस्पिटल झाला, वाड्या तोडे झाला, केटीसी बस स्टँड काम स्टार्ट झाला, आमचे रस्ते बरे आहे. आमकां आता एक स्विमिंग पूल आमचे एक स्विमिंग पूल एक सँक्शन केला शिपयार्डान. आमचो आनी एक मेजर अचिवमेंट आयज जावपाक आहा की आमचे फिशिंग जेटीचे आमचे खूब पात्रांव आहाय सकल बोटकार आगोस्ट हा पळयता, मायकल हा, सायमन दिसता खूब जाण सिडनी हा. हे आयज म्हाका सांगपाक जाय की आमचो हो प्रोजेक्ट हांव पण आयज रिक्वेस्ट करता रक्षा मंत्री की आमची ती फिशिंग जेटी फायनलायज कर. त्यात खूब वर्सां जाली तो इशू पेंडींग आहा. आनी आयज म्हाका ते रिक्वेस्ट करपाक जाय की गोवा शिपयार्डान आमचे वास्कोकारांक पयले प्रेफरन्स दी जॉबा लागून, नाल्यार आमकां त्रास जाता जॉबा लागून आमच्या भुरग्यां लागून. आमचे भुरगे खूब आहाय, आमकां एक सपोर्ट जाय कित्याक आमकां कांय ना. आयज आमचे वास्को तर्फेन MPD हा, शिपयार्ड हा, MES हा, नेवी हा. सर आमकां मातशें हेल्प कर फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर जॉब. आमकां मातशें प्रेफरन्स दिवपाक जाय. भारतीय जनता पक्षान हो समज बदलता असताना राज्याच्या कानाकोपऱ्यात, गावांपर्यंत, वाळपयपर्यंत, सत्तरीपर्यंत, काणकोणपर्यंत, पेडण्यापर्यंत विकास वेलो. ते वैशिष्ट्य ह्या पक्षाचे आसा. आमचे राज्य ल्हान आसा, सोबीत आसा आणि त्यामुळे राज्याचा चौफेर विकास करप, समतोल विकास करप, सगळ्या जनतेचो विकास करप, जो फाटी उरलेला आसा ताका मदत करप, वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून ताका फुडें हाडप, शिक्षणापासून कोण वंचित रावचो न्ही. जाल्यार येणाऱ्या काळात सगळ्यांनी हांगाच्यान वता आसतना संकल्प घेवन वचूंक जाय की केवळ वास्कोन कार्लोसाक निवडून हाडटले अशेंच न्हय, जाल्यार गोंयान कमीत कमी 25 ते 26 भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आमी येणाऱ्या विधानसभेत दितले. आनी जे हांगा गोंयाक ग्रहणां लागल्यात, जांकां इनस्टेबिलिटी दिसता, अशा सगळ्या लोकांक घरां धाडटले अशें सांगून हांव तुमची रजा घेता आसतना एकूच विनंती करता की जे सगळे तुमचो पाठिंबो आसा म्हज्या फाटल्यान भारत माताचेर हांव आनी जय हिंद म्हणटलो ते मातशें नेटान दोनूय मुठी वयर करून तुमचो जाहीर पाठिंबो दाखयात. भारत माता की, भारत माता की. नेटान आवाज थंय पर्यंत दिल्ली पर्यंत पावूंक जाय. भारत माता की जय. जय. सगळ्या नागरिकांना, मतदारांक, कार्यकर्त्यांक विनंती आसा की मातशे फाटी सरचे स्टेजी कडल्यान